आयज आमी हांगा सगळे जमा जाल्ले. आमचो आयज ओशेल गांवांच्यान कॅम्पेन सुरू जालो आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगा जितले जमा जाल्ले म्हाजे भावान भयणीन, तशेंच म्हाजे पंच सदस्य सरपंच आमचे वांगडा आसा. आयज इतले लोक, इतले संख्येन लोक जे जमा जाल्ले ताजो एकूच हे म्हणजे मॅसेज म्हणजे की खंय तरी भारतीय जनता पार्टी हेंच्यांनी विश्वास केल्लो आसा, तेंचें काम पयलें आसा म्हणून आयज आमकां इतलो तेंच्यांनी तेंको दिल्लो आसा. आनी हांव मागता अशेंच म्हाज्या बरोबर हे लोक आसचे, अशीच म्हाज्या बरोबर पंचायत आसची, अशेंच म्हाज्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी आसची, अशीच हांव दिलेलो मॅडम आमच्या बरोबर आसची, तसो निळकंठ भाई आमच्या बरोबर आसचो. जी कामां आमी हातीन घेतलेली आहा झेडपीच्या माध्यमान तांकां घेवन हांव फुडें घेवन ती कामां सोंपोवपाचें निश्चित ट्राय करतलो. सांगचें म्हटलें हेच्या पयलीं आमची जिल्हा परिशदाची एक सनिशा मॅडम आसा, तिणी खुबशें काम केल्लें आसा. जी कामां थोडी कितें उरलीं हांगा शिवोले वाठारांत म्हण या कांबोलीन म्हण ती आमी सोंपोवपाचें 100% निश्चित तांकां कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीन फुडें सरपाक रिजन म्हणजे कितें, जी टिकेट म्हाका दिल्ली आसा तेंच्यांनी ती म्हणजे एक्चुली सांगचें म्हटल्यार म्हाका सगळ्यांक नशिबान ना ती, पण हांव देवाचे उपकार मानता की टिकेट म्हाका तेणी दिल्ली आसा म्हणून. आनी जे भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट करता ती सदांच आपली फुलफील केल्ली आसा. सो तेंचो रेकॉर्डूच आसा. ज्यो स्किमी तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्ल्यो म्हाका दिसता खंयच्याच पार्टीन आयज पर्यंत दिल्ल्यो ना. लोक उलयता खूब, दुसरे पार्टी कमिटमेंट करता, बट सांगचें म्हटल्यार कोणी दाखोवची की खंयच्या दुसरे पार्टीन कसली तरी स्कीम ह्या गरिबांक लागून ह्या जाणट्यांक लागून हाडून दिल्ली आसा. आतां एक नवीन स्कीम येयला जे म्हाजें घर स्कीम एक्चुली सांगचें म्हटलें व्हडली स्कीम की सगळ्यांक जाय की आपले घरां कायद्यान आसची. कित्याक लोक जी घरां बांदता खंय तरी आपले घामा कश्टा पयशे घालून बांदता, ते जर घर नांवार ना जायना जाल्यार केदें व्हडलें त्या लोकांक स्ट्रेस टेन्शन जाल्लें आसा. बट आयज ती आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंतान ती स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या जी भारतीय जनता पार्टीन हाडून दिल्या, त्या विश्वासान ती स्किमीक लागून ह्या आनी बाकी स्किमी ज्यो गोवोरमेंटान दिल्यात तोच विश्वास आसा म्हणजे आमच्या बरोबर इतले लोक जमा जाल्ले आसा. आनी हीच हांव लोकांक खात्री दिता की भारतीय जनता पार्टी आमी भोवसंख्येन निवडून हाडपाचें. आनी त्या कारणान आमी आज उबे आसा जिल्हा परिशदेक हे इलेक्शन उबे आसा. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन, पंचां कडेन मागता, पंच सदस्य सरपंच लोक सगळ्यां कडेन मागता की आमकां अशेंच भोवसंख्येन निवडून हाडचें आनी आमचे खंय तरी विश्वास दवरला तो असोच कायम दवरचो आनी आमी तेंच्या बरोबर आसतले. एक वार्ड आमी कवर केल्लो आसा. म्हाज्या वांगडा आसा सर, म्हाजी आख्खी 7 मेंबर पंचायत टीम आमची म्हाज्या वांगडा आसा. आनी आमी डोर टू डोर हांगासर कॅम्पेन केल्लें आसा. आनी ह्या डोर टू डोर कॅम्पेन केल्या उपरांत आमकां लोकांचो सगळो पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आनी हे सांगूंक सोदता की आमच्या लोकांनी तांकां उतर दिल्लें आसा की आमचे वोट BJPक तशें तुज्या वांगडा आसा. आनी आमची जी कामां थोडी आसा ती सायडीसून तेंचे सायडीसून पूर्ण करतले म्हणून तेंच्यांनी आपल्याची आश्वासनां दिल्लीं आसा. तर खरेंच आमचे इतके महेश बाबाचो आमचो विजय म्हणटा तो निश्चित आसा. आनी इतके सगळे जाता तितके वोट तेजे मेजॉरिटीन तो निवडून येवचो अशें हांव म्हाज्या ओशेलकारां कडेन आमच्या मागता. आमची फूल बॉडी पंचायत बॉडी महेश भावाच्या फाटल्यान आहा आनी ताका आमी पयलें उतर दिल्लें आहा की तुका आमी निवडून हाडपाची जबाबदारी सगळे आमच्या पंचायत मंडळाचेर. प्लस आमी लोकांच्या घरांत भोंवन सुद्दां सांगलेलें आहा की महेश हो भुरगो बरो आनी तेच्या फाटल्यान आमी रावया. कित्याक विकासाच्या बाबतींत तो पयलींच आपल्या कारकिर्दीन आसा आनी आतां फुडें आसतलो ही गॅरंटी आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.